रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 7 उमेदवारांच्या नावाची चवथी यादी जाहीर केली। 14 जानेराक आरजीच्या उमेदवारांची निमणी यादी जाहीर जातली आणि तातूंत आपले नाव आसतले म्हण मनोज परब हांणी सांगला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आता जे फुडले इलेक्शन आहा ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आणि फुटबॉल एज अ सिंबॉल हेचेर आमी कंटेस्ट करतले म्हणून। सो हेच्या पयलीं आमी 26 कॅन्डिडेट्स ऑल ओवर गोवा सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसले ते 26 कॅन्डिडेट आउट ऑफ 40 आमी डिक्लेअर केल्ले, जे GSRBच्या अंडर आसले। सो तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हे सगळे जे कॅन्डिडेट पयलीं डिक्लेअर केल्ले ते RGPच्या बॅनराचेर RGPच्या अंडर आनी फुटबॉल एज अ सिंबॉल हेचेर ते कंटेस्ट करतले। सो फोर्थ लिस्टान आयज आमच्या 7 कॅन्डिडेट्स आयज आमी डिक्लेअर करतले। सो हेंची नांवां कितें आसा ती आमी तुमकां सांगता। सो 26 प्लस आयचे 7 आसतले आनी उरलेले जी लिस्ट आसा आमची ती लिस्ट दीस विकेंड हो सॅटर्डे संडे म्हटल्यार आमची फूल लिस्ट ऑल 40 लिस्ट आसा पळय ती आमी आउट करतले। सो पयलो म्हटल्यार शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी गौरेश मांद्रेकर, फातोड्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी वॅलेरी फर्नांडीस, बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी डेजमंड फर्नांडीस, पोरिया कॉन्स्टिट्युएन्सी समीर साताडेकर, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आंद्रे विएगस, दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी गौरीश बोरकर आणि लास्ट केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी विशाल देसाय। सो हे आयचे 7 कॅन्डिडेट आमी तुमच्या फुड्यान दवरलेले आसा। जसो मोग तुमी पयल्या 26 कॅन्डिडेटांक दिला तसोच मोग, तसोच सपोर्ट, तशेंच ब्लेसिंग्स तुमी आमचे आयज जे कॅन्डिडेट आमी 7 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला ते कॅन्डिडेटांक तुमचे आसतले। आनी 7 उरता, तो 7th हे विकेंड म्हटल्यार सगळे आमचे मॅक्झिमम आहा चड करून 40 आहा पळय, तो आमचो टार्गेट आसा बाय दीस सॅटर्डे ऑर संडे आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता। येतले फाल्यां परवा एक लिस्ट आसा, 14 तारखेक लिस्ट आसा, भितर म्हाजें नांव आसतलें एंड दॅट इज फॉर शुअर। सो 14th मॉर्निंग ना जाल्यार आफ्टरनून आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसतली, तेतून म्हाजें नांव 100% आसतलें ऑन 14th। तो दॅट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी, कित्याक आमच्या कडेन पयशे ना ही पॉलिटिकल गेम करपाक, बट वी हॅव सम मायंड, सो वी हॅव एप्लायड दॅट। सो तेका लागून दॅट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी आनी तेका लागून म्हाजें नांव मातशें लेट येता।